कारण काँग्रेस सत्तेक आसतना काँग्रेसचे सरकार आसतना तुमचे भाजपचे खास करून महिला रस्त्यार देंवताले सिलिंडराचो प्रायस आतां सिलिंडराचो 1000च्या वयर रेट जाला तेजेर तुमची प्रतिक्रिया कितें? हांव हीच प्रतिक्रिया परत एकदा सांगता हे खंयचोच विशय जो आसा पळय न्ही वो भारतीय जनता पार्टी किंवा आनी अशातलो विशय ना. आमकां एक लक्षात दवरपाक जाय की हो टोटल ग्लोबल विशय आसा. जेन्ना आमी म्हणटा की बिकॉज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स म्हणा किंवा गॅस प्रोडक्ट्स जे आसा पळय हे सगळे आमकां जे आसा ते इम्पोर्ट करचे पडटा. सो सर्टनली इट डिपेंड्स अपॉन द इंटरनॅशनल रेट्स जे आसा पळय न्ही ताचेर डिपेंड रावता आनी ताच्या खातीर आमकां खबर आसा अनेक गोश्टी आसा पळय न्ही ताचेर ह्यो गोश्टी डिपेंड रावल्या कारणान हो आमकां प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. बट सर्टनली आमकां एक गोश्ट लक्षात दवरपाक जाय हाचेर कितें ना कितें जो आसा पळय न्ही हो उपाय येतलोच. आणि काँग्रेस सरकार आसतना तेन्ना ग्लोबल नाशिल्लें काय म्हणटा? कितें तें काँग्रेस तेन्ना सत्तेक आशिल्ली तेन्ना ग्लोबल इफेक्ट I नाशिल्लो? ask you the other way around. Nobody has stopped the Congress also to do any kind of agitation, and they are doing so. पण आणि तुमचं मॅन्युफॅक्चरिंग आसलो की 3 सिलिंडर दिवपाचे असले बरोबर. अजूनपर्यंत लोकांक मेळोंक ना वर्सभर जाले सरकार येवन. सरकार जो आसा पळय ह्या बजेटान म्हाका दिसता प्रामुख्यान हो विशय घालतले कित्याक आमकां खबर आसा अनेक विशय आसतले आनी तुमच्या माध्यमांच्यान हें सांगपाक सोदता की मॅनिफेस्टोचे जे वेगवेगळे विशय आशिल्ले त्या मॅनिफेस्टोतले खुबशे विशय जे आसा ते सुटावे जाल्ले आसा. जावं ते मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना आसतली तुमच्या सगळ्या माध्यमांच्यान सांगपाक सोदता की मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना ज्यो आसा पळय ही बऱ्या तरेन सक्सेसफूल जाल्लेली आसा. सो वी शूड कवर अप दो सक्सेस स्टोरीज ऑल्सो.